प्रितीच्या बाब भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 20वी चीट 27 ते 40 पर्यंत. आनी आयज मेलेल्यांच्या पुनर्जिवणपण विशीं जेजू आयज विचार करता. कित्याक कितें घडटा, सादुसी लोक जेजू कडेन येतात. सादुसी लोक पुनर्जिवणपण ना म्हणटात तसले मनीस, आनी ते जेजूशी आतात आनी ताका एक बोपार न्ही पूण एक घडणी म्हणटात. ते म्हणटात एक बायल आसली जी एका दादल्या बरी काजार जाली आनी त्या दादल्या कडेन आनीक 6 भाव आसले. पूण कितें घडटा, ती काजार जाता त्या दादल्या बरी आनी तो दादलो शिकी मोडटा. आनी मेल्या उपरांत त्या मेल्लेल्याचो भाव ताजे बरी त्या बायले बरोबर काजार जाता, तोय मोडटा. आनी शिकीमेन सगळे 7 भाव ह्या बायले बरोबर काजार जातात आनी लग्न जाता. आनी तेन्ना शिकीमेन ती बायलू मोडटा. आनी कितें घडटा, ती सगळीं मेल्या उपरांत हे सादुसी लोक जेजू कडेन येतात, म्हणटात ही बायल जी 7 भावां बरी काजार जाल्ली ती कोणाची बायल जातली पुनर्जिवणपण जातकूच. आनी जेजू तांकां सांगतात, जेन्ना कोण मोडटा तेन्ना ती म्हणटा सुर्गींच्या राज्यान हे लोक काजार जायना. कोण काजार जायना आनी कोणाक काजराचे कसली कोण उलयना काजरा बरोबर. कित्याक काजार थंयसर कांय ना. काजार फकत ह्या संवसारान जाता. लग्न एका दादल्याशी आनी बायलेशी जे लग्न जाता ते फकत ह्या संवसारान जाता. आनी जेजू म्हणटा तांकां, सादुसींक तो म्हणटा, जेन्ना मनीस मोडटा आनी तो खरोच एक बरो मनीस आसलो जो ताजे वयर भावार्थ दवरता आनी जो एक सुर्गींच्या राजान पावपाचो मनीस आसा, तो मनीस त्या सुर्गींच्या राजान केन्नाच लग्न करना. कित्याक सगळे जे थंयसर पावतात आज पडुया म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, ह्या शिकवणी वर आमकां कितें कळटा, 2 वस्तू कळटा. की हें जें लग्न जाता दादल्याशी आनी बायलांशी, तो एकवट जो जाता तो फकत ह्या संवसारान जाता. आमी जेन्ना मोडटकूच खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार आसले, जेजूचे भावार्थ धरून आमी मेल्या, आमी खंयसर वेतले, सुर्गींच्या राज्यान वेतले. आनी थंयसर आमी पळोवची ना हांव हो म्हजो घोव आहलो, ही म्हजी बायल आहली, ही म्हजी भुरगीं. कित्याक जेन्ना आमी खरें जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमी जाता सुर्गींच्या बापाची भुरगीं. सगळीं आमची भाव भयणां जातात. आनी भाव भयणां जेन्ना आमी स्वर्गार वेतले तेन्ना आमी पळोवची ना कोण म्हजो घोव आहलो, कोण म्हजी बायल. वय आमकां कळटलें ती हात जाल्या. पूण एके भाशेन आमी भाव भयणां जातलीं एकामेकाची. आमी एकामेकाची भाव भयणी जातात जेन्ना आमी खरेंच जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी आमी सुर्गींच्या बाबाची भुरगीं जाता. म्हणटच आमी आमच्या पाय आनी मायच्या ह्या संवसाराच्या पाय मायची भुरगीं. पूण आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमी सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जाता. आनी जेन्ना आमी सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जाता तेन्ना सगलो जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरतात आमची भाव भयणां जातात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मरण वेतोस आमी सुर्गींच्या राज्यान पावतले तेन्ना आमी फकत पळोवची ना आमचो संबंद कोणाशी आहलो ह्या संवसारान, जो हा स्वर्गार. आनी आमी जी स्वर्गार आसात एकामेकाची भाव भयणां जातली. देव आमचो बाप आसतलो आनी आमी खरेच भाशेन थंयसर आमी केन्नाच चिंचिना आमी ह्या संवसारान कोणाचो संबंद आहलो. जो लोक थंयसर आसा देवाच्या उजीर आमची भाव भयणां, आमी खरेंच एकामेकाक देवाची भुरगीं आसतलीं. आनी भाव भयणीनो, दुसरी खबर म्हणजे कितें, हो देव जो आमचा बाप आसा, आमचो पाय आसा, तो जावन आसा पाय मेलेल्यांचो न्हय पूण जो लोक जिवो आसा. म्हणटच आमी जेन्ना मोडटा आमी फकत ह्या कुडीन मोडटा. पूण खरेंच आमी जेन्ना जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी देवाची भुरगीं जाता. आमचो आत्मो सासणाच्या सासणांक जेजूशी आसतलो. देखून आमी खरेंच जेन्ना ह्या संवसारान जेजूचे पाटलादार जाता आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाता. देव जावन आसा ह्या जिव्या मनशांचो
आनी आमी जेन्ना मोत्तोस ह्या संवसारान आमी जी आसा पूण खरेंच आमी एके भाशेन देवाच्या राज्यांत आसा. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या संवसारान जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता, आमच्या काजरा जिवितान, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातयेन, आमच्या भाव भयणी सगळ्यां कडेन आमी मोगान चलपाक, ह्या देवाच्या मोगान चलपाक. कित्याक जो लोक आनी आमी जी जेजूचे वावरतना आमी सुरींचे राज ह्या संवसारान जियेता आनी मोत्तोगूच थंयसर आमी जेजूक पळोवपाक आमी थंयसर वेतले. गरज आमकां मोगान चलपाक. कित्याक फकत मोगान चल्ल्या उपरांत खरेंच आमी त्या जाग्यार पावतले. खरेंच जो लोक मोगान चलता तोच जावन आसा देवाची भुरगीं. आयज जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी ह्या संवसारान मोगान चलोया, आमच्या काजरा जिवितान मोगान चलोया, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातयेन, आमच्या फामिलींनी. खरेंच हो देवाचो मोग जो आमचे भितर भरला पवित्र आत्म्या उदेशी, हो आमी जियोया आनी दुसऱ्यांक हो मोग दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.